पी सेवा मंडळाचे आम्ही भायर वच्चे म्हळ्यार जेवण करून जनान भायर वच्चे काउंटर एक्झिट प्लेसान राबलीची हांगा लागून भायर वच्चे हांगा आमगेले इतले वॉलंटियर्स एक स्वीट एक सಣ್ಣ बॉक्स तांणी दिता आसचे आयल्यांक पुरा घेयाचे म्हणून ते कसं आला ताजे विषय कसं आला म्हणून आमगे कात्यान कसं नमस्कार सांगा कात्यायनी हेगडे आम्ही देवालो प्रसाद म्हणून उरलो जनाक पुरा जाणां मेळची तशी हे आमी विकून पुरा जाणांक दितासाठी जन खुशीनी प्रसाद म्हणून घेवन वताची अंत भितर मस्त जाणां साहेब आसा पुरा लेडीज आले पुरा जाण मस्त हे करता ट्राय करून सेल करताची आणि जन खुशीर हें घेवन वताची अंतू जो रिटर्न्स येता गुड इन्कम येता पुरा हॉस्पिटल एज्युकेशन डिसेबल्ड तांकां पुरा वताच हें कॉन्ट्रिब्युशन हें पुरा कॉन्ट्रिब्युशन आनी आमी सकाळी 9 to रात्री 9 ताई हे सेल करचे ट्राय करताची बेस्ट म्हळ्यार आनी जनान यंग जनरेशन आमी घेवून तांणी आनीक आमकां हेल्प करता म्हणून म्हजी विनंती पुरा यंग जनरेशन जेज बी यंग जनरेशन दे हॅव टू पार्टिसिपेट इन दीस डिपार्टमेंट आनी आमकां रियली फील प्लेजर हें सेव केलेल्यान आमकां मस्त हॅपिनेस मेळटा आणि देवाला आम्ही मस्त हे आनीक सेव करची ताची आमकां भाग्य दिवं म्हणून आमी देवाला मागतात देन आनी इनकम लायक पर डे 3 lakhs 4 lakhs इनकम जाता सण्ण लाडू जाल्यार जन हॅप्पीली घेवन वताची प्रसाद म्हणून ते आमगेले जेज बी गणपतीले हें आशिर्वादू आणि गुरुले आशीर्वाद म्हणल्यार लायक कॉस्ट की दुड्ड वता येस येस दिस गोज टू एज्युकेशन डिसेबल्ड अँड हॉस्पिटल पर्पज सो आमकां खुशीचें हें काम करच्याक डेली आमी इंटरेस्टिंगली 5 days विदाउट एनी इंटरप्शन वी आर वर्किंग फॉर इन दीस डिपार्टमेंट देव बरें कर